आमचे हांगासर त्या निमित्यान 22 तारखेचे प्राण प्रतिष्ठा आसा पळय देवळाची राम मंदिर अयोध्येन त्या निमित्यान आमी 3 दीस प्रोग्राम दवरल्लो आसा देवळान भाटल्यान. आदले दिसा 21 तारखेच्यान प्रोग्राम तो स्टार्ट जातलो. 21 तारखेक सांजचे 5 वरांचेर आमचे रामलिला रामरक्षा स्त्रोत पठण जातले. तशेंच हनुमान चाळिसा वगैरे त्या रातचे सांजचे 5 सुरू जातले. 5 ते 8:30 पासून आसतले. मागीर तीर्थप्रसाद आरती आसतल्यो. हे 21 तारखेचो प्रोग्राम जालो. मागीर 22 तारखेक सकाळचे 8 ध्वजारोहण आसतले. मागीर तेच्या नंतर आमी समय म्हणजे दिवली पेटोवन आमी हांगासर सगळे प्रज्वलीत करतले आनी त्या दिसा आमी अखंड रामनाम जप आसतलो हांगासर. म्हणजे तो 8:30 ते रातचे 8:30 पासून आमचो रामनाम जप चलतलो. आनी तशेंच आमी स्क्रीन घालतले हांगासर आनी अयोध्येक बी जो लायव्ह कार्यक्रम चलतलो तो आमी हांगा स्क्रिनाचेर दाखयतले हेजेर त्या दिसा. लोक तांकां पळोवपाक मेळटले प्लस तांकां हांगासर रावून बसून तेंचे राम जप करपाक मेळटलो. तें जालें. आनी मागीर दनपारचे 12:30 आरती आसतल्यो. आरती तीर्थप्रसाद आसतलो आनी तीर्थप्रसादा नंतर मागीर परत तो जप म्हणटा तो चालूच आसतलो. जप चालूच आसतलो रातचो 8:30 पर्यंत. तशेंच 22 तारखेक रातचो हांगा 7 दिपोत्सव आसतलो. म्हणजे सगळ्यांक आमी ऑलरेडी इन्फॉर्म केल्ले आसा की तेणी पणट्यो येवन हांगासर तेल आनी हे आमी दितले. फक्त तुमी पणट्यो घेवन येवपाचे. तुमी दिपोत्सव साजरो करपाचो हे लावपाचे पणट्यो लावपाचे काय ना जाय. आतां आमी ऑलरेडी लोकांक बसून आमी अक्षता वांटूंक वता तेन्ना सांगल्लें आसा घरान 5 तरी पणट्यो लावच्यो म्हणून आसा मिनिमम. कितले लाता ते तुमच्या हाचेर म्हण मिनिमम 5 तरी पणट्यो लावच्यो अशें म्हणून आमी ते हें केल्लें आसा. सगळ्यांक आव्हान केल्लें आसा अशें. हाजें 22 तारखेचो हो प्रोग्राम आमचो आरती परत आमी स्क्रीन ती आसा ती भायरूय घालतले. म्हणजे रामायण पयलींचें रामायण आसा पळय आमचें ते फूल पिक्चरूच दाखयतले. म्हणजे आमचे पयलीं स्टार्टिंगचे पिक्चर रामायण आसा पळय. आतां जे खूब रामायणां जाल्या पण पयलींचे आमचे रामायण खरें पयलींचे रामायण आहा पळय ते दाखयतले. ते रातचे 7 सुमार स्टार्ट करतले. भायर कोणाक येवन आसा पळय. ताच्या नंतर हो 22 तारखेचो कार्यक्रम जालो. मागीर 23 तारखेक आमचे सांजचे 4 ते 6 हांगासर महिला मंडळ आसा पळय ते आमचे सीतामाई महिला मंडळ आसा. तांचो हांगासर राम भक्तीची गितां आसतलीं आनी राम भक्ती गितां आनी अभंग ते सादर करतले 4 ते 6. त्या नंतर 6:15 आमचे भजनी कलाकार आसतले पळय तेंचो हांगासर कार्यक्रम जातलो. 7च्या उपरांत मागीर आमचे 8 पासून भजनाचो 8:30 पासून चलतलो तो प्रोग्राम आमचे नेहमीचे भजन मंडळ. आनी तेच्या नंतर आरती तीर्थप्रसाद 8:30 मागीर आरती स्टार्ट जातली. कार्यक्रमाची सांगत जातले. ह्या सगळ्यांक हांव अशें आव्हान करता आनी विनंती करता की सगळ्या रामभक्तांनी सोडून रामभक्त सोडून बाकीच्या भाविकांनी भक्त भाविकांनी ह्या देवळान सगळ्यांनी ह्या देवळान येवन हांगाच अयोध्या आसा अशी समजून रामाचें दर्शन घेवचें आनी हातभार लावचो. सगळ्यांनी कार्यक्रमाक हातभार लावचो इतली हांव विनंती करता सगळ्यांक. जय श्रीराम. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.